नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक खुशाल बरीच दीस आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो आयतारा पर्वरी भिरांकूळ अपघात कंटेनराक ओव्हरटेक करतना टॅक्सीकाराक आगताक मरण मोर्जेचो सैम वाचोवपा खातीर थळावे तरणाटे घालतले गणपती गाराणे बागा वाठारात चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर थळाव्यांनी उडयलो बंद परवानो नासतना चलयताले मसाज पार्लर साखळे जाल्ल्या अपघातात 3 जण जखमी उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल फुडलो तपास सुरू इनामा वेटवण सुवाळ्यात व्हीलचेअर व्हरपाक मेळूंक नाशिल्ल्या दिव्यांग खेळगड्याक इनाम घेवपाची मुखली संद देखून दिव्यांगाच्या हक्का खातीर झगडपी ड्रॅग संघटनेन केला निषेध आणि भारतान आशिया कप जिखून निमणे मॅचीत दिली श्रीलंकेक मात मोहम्मद सिराजान बरी कामगिरी करून 21 धांवड्यांत घेतल्यो 6 विकेटी आता खबरो विस्तारान आयतारा फातोडेर परवळी भिरांकूळ अपघात जालो कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो ह्या अपघातान मोटार चालक संतोष तोड्डामणी हाका जाग्यारूच मरण आयलें परवरे फातोडेर परत एक फावट जाल्ल्या फेटल एक्सिडेंटान पुराय गोंयाक शॉक करून उडयला। काल फातोडेर एक टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी 30 वर्सां पिरायेचो रामनगर बेते रावपी हो मनीस हो टॅक्सी ड्रायव्हर फातोडेर आपली गाडी घेवन आपल्या घरा कडेन वयतालो तेन्नाच एक ट्रकाक तो ओव्हरटेक करतालो गाडी खूब स्पिडीन आसली आणि त्या स्पिडीन तो ओव्हरटेक करताना तेजो कंट्रोल सुटलो आणि जो सायडीक एक ट्रक पार्क केल्लो आसलो हेवी व्हीकल आसली तेजेर व्हरून मारली आणि गाडयेचो चुरा जालो आणि त्या चुऱ्यात तो आत्ताक मरण पावलो। हो सेकंड एक्सिडंट परवरी जाल्लो। तुमकां खबर आसतलें गेल्या एक म्हयन्या पयलीं एक टाटा नॅक्सॉन ईव्ही हेजो एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो तितून 3 जाणांक मरण आयिल्लें त्या स्पॉटार आणि ह्या स्पॉटाकून मातशे आयल्यान गौरी पेट्रोल पंपा कडेन हो एक्सिडंट जाला आणि हो एक्सिडंट इतको भिरांकूळ आसलो तितून तो टॅक्सी ड्रायव्हर आसलो ताका त्या आत्ताक मरण आयलें। हो 3:15 सुमार हो एक्सिडंट जाला आणि फुडलो तपास परवरी पोलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। मोर्जेचो सैम बाप्पान वाचोवचो अशें गाराणें चवथीच्या 6व्या दिसा गणपतीक घालतले अशी माहिती एडवोकेट प्रसाद शहापूरकार हांणी दिल्या। व्हड बांदकामांत दोंगर कापणी तशेंच दर्यादेग वाठारांनी अतिक्रमणां करपाचें प्रमाण वाडलां हाका लागून गाराणें घालून हो प्रश्न गणपती बाप्पानूच आतां सुटावो करचो आनी गांव वाचोवचो अशें ह्या गाराणे वरवीं सांगतले अशें शहापूरकार हांणी सांगलें। एक बरी सुरवात जाली आणि चतुर्थीच्या काळात 6व्या दिसा मोर्जीच्या ह्या युवकांनी आम्ही सगळ्यांनी एक विचार मांडला की देवाचो आशीर्वाद घेवचो आणि आपल्या गाव बचाव किंवा गावा भावी पिढी खातीर गाव व्यवस्थित सुरक्षीत दवरपाचो जसो आमच्या जाणट्यांनी आमकां गाव दिला तोच गाव आमी फुडच्या पिढी खातीर जागृत तसोच दवरचो ह्या विचारान देवाचो आदार घेवचो। श्री मोरजाय देवीचो सत्पुरुषाचो आमच्या भगवती सप्तेश्वराचो श्री मिलाग्रीस चर्चचो ह्या सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवन फुडें सरचो आणि जेणे करून आमकां देवाचो पाठिंबा मेळ्ळो की आमकां लोकय आमच्या बरोबर येवचे लोकांनी आमच्या बरोबर येवचो असं आम्ही आवाहन करतो। एक गावाची सुरक्षितता आमच्याच हातान आसा। म्हाका काय पडला त्याचा ह्या म्हाका माझ्या घरापर्यंत अजून काय येऊन दसांक ना असो विचार आम्ही करूया नाका। न जाणो केव्हा माझ्या घराकडे येऊन त्या पावताला आणि मगे आम्ही जागे जातलो तेव्हा खूप उशीर जाल्लो आसतलो। आमच्या भावी पिढीचो विचार करून आम्ही आमचो गाव सुरक्षीत दवरच्या खातीर वावुरया। आयज आमी एक बारीकशी सुरवात केल्या आणि ती सुरवात म्हाका तरी दिसता की जशी जशी मेसेज पावतली सगळ्या लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो कारण जी सुरवात जी आसा ती स्वता पुरती आमी केल्ली ना आसून की सगळ्या लोकां खातीर तशेंच जर आज आमी फुडें सरना आयज आमी ओगी बसता कांयशे कारण आसता ते हांव उलयना आज खुबशे कारण आसता की लोक फुडें सरपाक सोदिना बट ते जर कारण फाटी दवरून दुसऱ्यां खातीर जर आज आमी फुडें सरले तरूच आमी कितें करपाक पावतले। सो आयज आमी सगळ्यांनी हांगा मेळून डिसिजन घेतलेलें आसा की येता त्या आमकां एक बरो हे मेळ्ळा की चतुर्थीच्या 6 दीस
आमी सगळे मेळटले, आमी गाराणे घालतले देवा कडेन आनी आमी फुडें सरतले. तशेंच लोकां कडेन म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. आमचो मोर्जी गांव तशेंच कांयशे गांव मांद्र्या ह्यो सेव करपाक आमकां सपोर्ट करपाचें. बागा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर घेवन थळाव्यांनी बंद उडयलो. परवानो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलयताले. लडकी चाहिए ह्या असो प्रश्न एका थळाव्याक केले उपरांत थळावे आक्रमक जाले. देखून थळाव्यांनी मसाज पार्लर बंद उडयले आनी मसाज पार्लरचे बॅनर लेगीत काडून उडयले. हांगासर कितें चलतालें तुजें एक्झॅक्टली? तुवें हांगासर लोकलांक विचारलें लडकी चाहिए का लडकी क्रॉस मसाज देगा म्हणून, अशें कितें जाल्लें हांगासर? हांव विचारना, तेणें विचारलें दिसता. मसाज विचारलें दिसता, ते कितें खबर ना म्हाका. ते आमचें कितें आमच्या सुवाळ्यान मसाज जाता आनी कांय ना, इलिगल एक्टिविटीज कांय ना. पूण लोकल म्हणटा लडकी इधर मसाज देगा कित्याक म्हणटा, ताका अशें कितें खबर ना म्हाका. आतां तुमी सांगलें म्हणून आमी आमचे लायसन आसलें तुजे कडेन? लायसन केन्ना? लायसन ना तुजे कडेन, मागीर इलिगल को चलयताले विदाउट लायसन तूं? हां, सो तूं आनीक हांगर येवं नाकाय आनी हांगर लॉक घाल आनी दिसूंक जायना हें ओपन आहा त्या बंद आसूं न्ही टोटल. आमकां नाका ही घाण, ही आमकां नाका न्ही. गोकुळवाडी सांखळी जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 4 चाकी गाडयेच्या मालकाचो दोळो लागिल्ल्यान ताणें फुडल्यान येवपी टेम्पो आनी दुचाकीक धक्को दिवन एका दुकानाचेर धडक दिली. जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. ती गाडी आमच्या फुडें आसली आनी आमी तेंच्या फाटल्यान घातली. फुडली आमकां ती गाडी दिसना. तेजेर धक्को मारलो आनी डायरेक्ट आमचे सायडीन आमचेर मारलो आनी तो वचून मागीर फुडें कंपाउंडाचेर आनी ती I-20 व्हरून ती शॉपाचेर आमचेर मारून. तुमी किती जाण आसली? तुमकां दोगांकूय लागला? तेका ना पोटाक लागला. बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडल जिखून नामना मेळिल्ल्या एका दिव्यांग खेळगड्याक सरकारा कडल्यान इनाम घेवपाची संद मुकली. हाचें कारण म्हळ्यार ज्या सुवातेर हो इनाम भेटोवपाची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर तांचे व्हीलचॅर व्हरपाक मेळनासली. देखून गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन हाचो निशेध केला. जाल्यार ह्या गजालीत लक्ष घालपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्र्यान दिलां. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझीस ब्रागांजात बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडलां जिखून नामना मेळिल्ल्या पॅरा ऑलिम्पिक्स खेळगड्यांचो रोख रक्कम दीत भोवमान जालो. पूण व्हीलचॅराचेर बसून आसपी पॅरा टेबल टेनीस खेळगड्यांक ही संद मुकली. हो हॉल वयल्या माळ्यार आशिल्ल्यान तांची व्हीलचॅर थंयसर पावनासली. देखून तांकां निराश जावन परतचे पडले. दिव्यांगाच्या हक्का खातीर झगडपी ड्रॅक संघटनेन हाचो निशेध केला. जेन्ना दिव्यांग खेळगड्यांचो भोवमान जाता तेन्ना तेंच्या खातीर सुवात चिंतून निवडपाक जाय आशिल्ली अशें संघटनेचे वांगडी सांगतात. In the Institute Mineral Baganda Hall, which is not accessible for persons with disabilities. Everybody in the government knows that this hall is not accessible for persons with disabilities. But the problem is today, one of our sportsperson who is a wheelchair user, who is a international para player in table tennis, and he was being felicitated. He is also getting cash award today. He is on a wheelchair. He is an international level player. He is won gold medal and silver medals at the national level. But he cannot attend this function today because the Institute Mineral Baganda Hall is not accessible for persons with disabilities. Okay. Now, Minister Social Welfare, Minister Art and Culture, all of them are aware that this person is being felicitated. SSG is aware he is being felicitated, but still, and they know that the Institute Mineral Baganda is not accessible for persons with disabilities. Still, they are having this function in Institute Mineral Baganda. Disability Commissioner last year had issued instructions to the Institute Mineral Baganda to make the Institute Mineral Baganda accessible for persons with disabilities. But even after 1 year, nothing. The Institute Mineral Baganda has not been made accessible. About this, and we will be filing necessary criminal action for insult to persons with disabilities. Just for the knowledge of all, insult of persons with disabilities is a violation of Section 92 of the Disability Act 2016. Just a few days back, Honorable Chief Minister and Honorable Art and Culture Minister inaugurated the Reis Magus Panchayat building costing 1.5 crore, which is also not accessible for persons with disabilities. Okay?
So how is the government giving permissions for the structures? How is the government inaugurating such structures? How is the government organizing programs in such places which are not accessible for persons with disability? We have taken very strong cognizance of it, and if required now, the only option left for us is to approach the High Court on this matter. आज पळोवन गेल्यार परत आनी एक तांचो रायट्स वायलेट जाला आनी तांचो इन्सल्ट जाला. हांगा 2 मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर आनी मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर. ही आर्ट एंड कल्चराची बिल्डींग इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा which is not having any infrastructure like lift or ramp for persons with disabilities. ह्या बिल्डिंगांनी ह्या मंत्र्यांनी डिसायड केलें, कितें तकली वापरून म्हाका कळना, की दे वील फेलिसिटेट द स्पेशल ऑलिम्पियन्स ऑफ गोवा who represented India and won gold, silver and bronze medals in Special Olympics in Berlin. म्हणजे हे जे गोंयकार आमचे आसा तांणी देशाक रिप्रेझेंट केलें, देशाचो मान वाडयलो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आनी ब्रॉन्झ मेडल आमकां हाडले. तांचें फेलिसिटेशन करपाक तांकांच फेसिलिटी दिवन हांगा वयर येवपाक. एक तातूंचो बाब लॉयड फेर्नांडीस, जशें बाब आवेलिनान सांगलें, ही इज ऑन अ व्हीलचेअर, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन. ताणें जेन्ना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक हें सांगलें की आय कॅनॉट अटेंड, ते म्हणूंक लागले सेंड अ रिप्रेझेंटेटीव. वॉट इज दीस? म्हळ्यार हांकां तकली ना तें आमी जाणा आशिल्लें, हांकां काळीजूय ना. डू दीस पीपल नॉट हॅव एनी हार्ट? हाव कॅन यू टॉक लायक दॅट? सो जशें बाब आवेलिनान सांगलें, अँड वी फुल्ली सपोर्ट हिम. दीस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ आनी हो परत आतां जावपाक दिवंक जायना. सो वी वील सपोर्ट हिम इन एनी क्रिमिनल एक्शन दॅट ही टेक्स. Accountability should be fixed, and हे awareness जावंक जाय की you cannot violate the rights of persons with disabilities again and again. आणि आम आदमी पार्टी तर्फे म्हजो डिमांड आसा की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर दोगांयनी लॉयड रॉड्रिग्साच्या घरा वचून ताका तो कॅश अवॉर्ड दिवचो. दॅट विल बी करेक्ट जस्टीस इन दिस केस. ह्या एकूण प्रकाराबद्दल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाक प्रश्न विचारलो. सगळे इमारतीचे ऑडिट जावपाचे आसा. ज्या इमारतींनी दिव्यांगा खातीर सुविधा ना त्या इमारतीत सगळ्यो सुविधा येतल्यो. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझीस ब्रागांझाचो हातून आस्पाव आसा अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. आज तुमी उदोळ विचारताले की हो हॉल एक्सेसिबल ना. आमकां हे आसा अश्यो खुबश्यो बिल्डिंगो तुमी सगळेच एका वर्सा भितर हांव घेवन डिपार्टमेंट घेवन 1.5 वर्स जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आमी खुबश्यो बिल्डिंगो एक्सेसिबल केल्ले आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी हे बिल्डिंगेचे ऑडिट केल्ले आसा. as fast as possible we will try to get all this made accessible. कारण एक वर्सा भितर सगळें शक्य जायना. सो आमची ही म्हाका दिसता की आमी वी हॅव टेकन अप द वर्क ऑफ दीस. सालिगांव पंचायतीचेरूय तेणी हें काडला की थिंगाय तशें करूंक ना, म्हणजे पर्सन फ्रेंडली करूंक ना. खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बिल्डींग रेस मागोस हे नये बिल्डींग इनॉग्रेट जाला पयलीं आसतल्यो. फक्त 1-2च न्हय, आमी कॉपरेट करपाक जाय. हे जे NGOs आसात ते NGOs तुमी कोणा कडेन वचात. गेले ते 1 वर्साक जर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी आमचे स्टेट कमिशनर पर्सन विथ डिसेबिलिटी कितले प्रमाणात काम केला हाचे पयलीं केन्ना आवाज आयलोच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. भारतान आशिया कप जिखून निमण्या मॅचीत श्रीलंकेक 15 ओव्हरींनी 50 धांवड्यांचेर हारयले. मोहम्मद सिराजान बरी कामगिरी करून 21 धांवड्यांत 6 विकेटी घेतल्यो जाल्यार हार्दिक सगळ्यांक गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आतुरताय चल्या. चवथीक एक दीस उरिल्लो आसतना घराघरांनी तयारेक नेट आयला तेन्ना बाजारांत माटोळेक लागपी वेगवेगळी फळां, भाजी तशेंच हेर सामान उपलब्ध आसा. ह्या सगळ्या सामानाच्या खरेदी खातीर गर्दी पळोवपाक मेळटा.
चवथीक एक दीस उरिल्लो आसतना सध्या तयारेक नेट पळोवपाक मेळटा. बाजारात माटोळे खातीर लागपी वेगवेगळी फळां भाजी हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटात. जेवणातलो एक घटक आशिल्लो आमाडे अंदू भर चवथीत चडूच आमट जातलेशें दिसता. सध्या दिवचलच्या बाजारात आमाडे विकपाक आयल्यात, मात ताचें प्रमाण कमी आसा. पावसाक लागून झाडां वयले आमाडे गळून पडिल्ल्यान आमाड्यांचो तुटवडो निर्माण जाला अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. आमाड्याची शॉर्टेज आशिल्ल्यान ते म्हारगूय जाल्यात. सध्या 400 ते 500 रुपये शेकडो अशें आमाड्याचें मोल आसा. आंबाडे म्हणजे पावस चड पडला पळय मदीं त्या खातीर आंबाडे सगळे लागलेले झडून पडले. त्या खातीर आंबाड्याची रेट वाडली. सध्या आंबाडे अवेलेबलच ना कित्याक म्हणजे लोकांक चवथीक मेळोंक शकतले सबंद 5 दीस. 5 दीस म्हणजे पळोवंक गेले न्हू आंबाडे कशे आहा जे चड लागता लागलेले खूब पूण चडशे अशे गळोन पडल्या खातीर ते कमी गावता. म्हणजे 1000 आंबाडे गावता पळय त्या झाडाक एक 100-200 आंबाडे गावता. सो त्या खातीर शॉर्टेज आहा आंबाडे. चवथीच्या बाजारात आंबाडे शॉर्टेज हय चवथी आंबाडे शॉर्टेज आसा सध्या. ताका लागून रेट मातशे म्हारगूय रेट मातसो खूब म्हारग आहा. म्हारग म्हणजे खूपच म्हारग आहा. काडपाक गेलो जाल्यार आंबाड्याचो मालक सांगता 3 रुपया एक आनी काडून तुमी व्हरपाचे. मागीर आमकां 1-2 रुपया उरो जाय न्हू ताका लागून काडून एक दीस वयता पुरो आनी काडून परत ते कोबल्यान काडूं जाय उचलून काडूं जाय तो त्रास आहा परत. आनी रिक्सी आहा ते आंबाडो मोव न्हू मातसो मोडपाक बी रोखता ताका लागून हें आनी म्हारग जालें. आनी ह्या फावटी पावसाक लागून सगळे जळले आंबाडे चड ना तशे. पण आंबाडो सादारण आतां सद्या तुजे कडेन 100 फाटल्यान रेट कितें आहा? 500 रुपया शेकडो आहा. पण तुमी आंबाडे खंयसून हाडटात? आमी आतां दुसऱ्या गांवांनी वयतना कोणाचे आसा तेजे मालकाक विचारता आनी आमी पयशे दिवन अमके मेळ्ळेले अमके 2-3 रुपया आंबाडो 3000 मेळ्ळेले तेजे पयशे थंय दिता आनी घेता. म्हणून आंबाडे शॉर्टेज आहा. शॉर्टेज आहा. पण चवथीचे 5 दीस मेळोंक शकतले? 5 दीस आतां आंबाडेच लावूंक ना. आतां 2-3 लागले तिके आमी काडले आनी खंय हॉलमाक हाडलेले फाल्यां परवा काडटा. फाल्यां एक काडटा चान्स आहा. मागीर पावस पडत जाल्यार ते काडपाक मेळटा. ते काडपाक मेळटा. आंबाडो म्हळ्यार जेवणाची रूच वाडोवपी वस्तू. खासा करून चटणी, आमटी आनी हेर खाद्य पदार्थ करपाक आंबाडो वापरतात. अंदू आंबाडे लागत्या वेळारच नेटाचो पावस पडिल्ल्यान झाडां वयल्यानूच आंबाडे गळून पडले. ताका लागून बाजारात आंबाड्याची शॉर्टेज आसा अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. फाटल्या 2-3 दिसांच्यान अदीं मदीं पावसय पडटा. ताका लागून आतां झाडां वयल्यान आंबाडे काडप मुश्कील जातलें. ताका लागून फुडल्या 2 दिसांत बाजारात आंबाडे विकपाक येतले की ना येतले ते विशीं दुबाव आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. भानोड्या फोंडेच्या उड्डाल पुलाचेर क्रेन आनी कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रका मदीं अपघात जालो. क्रेन चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान क्रेनीन कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रकाक नेटान धपको दिलो. हातूंत क्रेन चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. जाल्यार हेर वाहन चालकांक किरकोळ दुखापत जाल्या. फुडलो तपास चालू आसा. एक्चुली आमची जी मिक्सर आसा तो खाली करून येतालो आनी फुडल्यान ती क्रेन येताली. एक्चुली ती 1 वे हो ब्रीज पूण ती क्रेन फुडें शार्प टर्न आसल्या कारणान त्याचो कंट्रोल आयला आनी तेणी रॉंग सायडी हाडून आमचे गाडयेक मारली. एक्चुली कितें आसा हो रोड आसा तो पयलीं पासून डिस्प्युटो आसा. म्हणजे कशें हांगा खूब मेजर एक्सिडेंट जाल्या. कर्व जाला कर्वा लागून हेंच्यांनी मागीर स्पीड ब्रेकर घातला. त्या स्पीड ब्रेकरचेर सुद्दां गाडी वायब्रेट जाता. बारीक 2 व्हिलर सुद्दां आतां सुद्दां 2-4 गाडयो पळयला तुमी. सो म्हाजी एक एडमिनिस्ट्रेशना कडेन मागणी आसा की ह्याच जाग्यार आतां खूब एक्सिडेंट जाला तेणें कितें तरी करून हो कर्व कसो काडूंक गावता किंवा हें कर्व कमी करूंक गावता हें मातशें पळोवचें. कित्याक आज नशिबान कोणाक जिवीत हानी जाली ना पूण हें जर आनी मातशी जिवीत हानी जाली जाल्यार तें मेजर जातलें.
विमल निरंकाल हांगाच्यान लोटली पणजे वचपी कदंबा बसीचो आयतारा सकाळीं शिरोडा साखरवाळ हांगा अपघात जालो. ड्रायव्हराचें स्टेरिंगा वयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मुकली. ह्या अपघातांत 11 प्रवाशी जखमी जाल्यात. एक प्रवाशी चड जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीन भरती केल्ली. जाल्यार कांय प्रवाशांक मडगांव उपचारा खातीर दाखल केल्यात. जाल्यार उरिल्ल्या प्रवाशांक किरकोळ मार लागिल्ल्यान तपासून घरा धाडले. आज आमगेल्या दिगोळ वाड्यावयच्यान वाया शिरोडेच्यान कुट्टाळच्यान पणजी वता ती कदंबाक हांगा एक्सिडेंट जालो सकाळीं 7 वरांचेर. आनी तितूंत म्हागेल्या वाड्याच्या दिगोळांतली भरपूर जाणां जवळ जवळ 20 लोक आशिल्ले. आनी तितूंत जवळ जवळ 11 जाणां आमगेली इंजर्ड जाली. चड जाण एक मातशें मेजर लागली तेन्ना म्हाका कोणी तरी फोन करीन फुडें हांव सकाळ फुडें हांगा पावलो. आनी तेन्ना एक्सिडेंट केली तेजे पयलीं आमच्या हेल्थ सेंटरान शिरोड्या सगळ्या शिफ्ट केल्ले. आनी हांवें तेजे नंतर हांव वचोन पळयलें जाल्यार सगळ्या दोतोरांनी बरी काळजी घेवन सगळे विचारपूस केली. तितूंतले आतां टोटल 11 जाणांक आमगेल्या इंजर्ड जाल्ले आसा. हो जो हांगचो पांच वाज हो एक्सिडेंट घेवन आसा सामको. सरकारान लक्ष दिवपाचें आसा. ह्या 2-3 म्हयन्यां जवळ 3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा. आनी हो रुंदीकरण ह्यो करून हांगा लोकांक बरी सुविधा दिवची मागणी आसा सरकारा कडेन. आनी हांव आमच्या आमदारा कडेन बी हें मांडटलो. आज सकाळी जी बिंबळ निरंकालच्यान बस वास्को पणजी वचपाक सुटलेली, हे बसीक शिरोडे साखरवाळ हांगा अपघात जालो. आनी त्या अपघातांत त्यांनी कदंबा बस जी आसली ती तेणी चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी तेणी झाडाक धपको दिलो. त्या धपके बराबर जवळ जवळ 11 प्रवासी जखमी जाले बसीन आसलेले. ज्यो ग्रामीण भागाच्यो महिला आशिल्ल्यो त्यो महिला आपले माटोळी सामान आनी हे घेवन बाजार करपाक वयताली तेन्ना ही जी महिला जावं हे लोक आशिल्ले ते 11 जाण जखमी जाल्ले आसा. आनी तांकां उपचारा खातीर तांकां पयलीं कारा शिरोड्या येयले. थंयच्यान तांकां सिरियसनेस आसले कारणान थोड्यांक 6 जाणांक मडगांव पावयले आनी एकट्याक जीएमसी पावयलो. आनी तितूंतली 4 जाणांक काराक शिरोड्या हांगा उपचार करून घर धाडलेले आसा. तांकां किरकोळ मार लागले म्हणून तांकां घर धाडलेले आसा. हेचो तपास फोंडा पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरी कडेन गणपती विसर्जन करपाक सुमार 400 परस चड भाविक येतात. भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदूशीत करची न्हय अशें आवाहन नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलां. आयतारा दवल्ले वाठारांतलें नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो. आमचे ह्या गणपती विसर्जन करताना आमची शेजारची जी झर आसलेली कितलींशीं वर्सां त्या झरीन सगळे गणपती आमचे विसर्जन जाताले. आनी खंय तरी ती झर प्रदूशण जाताली. ते झरी भितर लोक फुलां उडोवप कितें उडोवप आनी खंय तरी तें पळोवपाक बरें दिसनासलें. तर आमकां खुबश्या लोकांनी सांगलें की तुमी ही झर इतली बरी आमच्या जाणट्यांनी पयलींच्या सांबाळून दवरल्या. तितून लोक पयलीं न्हाताले. म्हाका दिसता की पयलीं कोणी तरी आंगाक खरूच जाली कितें जाल्यार लोक ते न्हाल्यार ते बरें जाताले अशें म्हूण जाणटेले सांगताले. ती झर आमी सांबाळून दवरपा खातीर आज आमी प्रयत्न केला. आनी तेच्या खातीर आमचे फिलोमेन कोस्ताक हांवें म्हटलें की हांगासर सायडीक एक गणपती विसर्जन करपाक आमी कितें तरी करुया म्हणून. तशेंच आमचे फ्रांसीस डायज हांगासलो पंच आहा तेणी म्हटलें तर बरें आहा तुमी हें करता जाल्यार थंय सायडीक करुया म्हणून. तेंच्या सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. आनी ह्या सपोर्टान सगळें काम जालां. सगळ्यांचे हितून हातभार आसा. पंचायतीचो हातभार आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ह्या जाल्ले कडेन आहा. आमचे WRAचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकराक हांवें सांगलें की आमकां अर्जंट चवथी पयलीं जावपाक जाय. तेणे आमचे JE आनी AE तांकां दोगांयक कुडचडकर आनी पॅट्रिका आपोवन दवरले आनी चवथी पयलीं काम जावपाक जाय म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें. त्या प्रमाणे जाता तितलें फास्ट तांच्यांनी काम केल्ले कडेन. हे गणपती विसर्जन करपाक आमचे शेजारचे मडगांवचे आकेचे जावं रुमडामळ जावं दवल्ले फातोडा सगळे लोक येता हांगासर. जवळ 300-400 गणपती हांगासर येता. सगळ्यांनी एक काम करचें की ही प्रदूषण करची न्हू. फुलां बिलां भितर डोवपाची न्हू. प्रत्येकान खंय तरी आपली फुलां ही आपूण खंय तरी ती व्हरची आनी ती माडाक बिडाक घालची. दर्यान उडोवपाची न्ही. पयलीं एक पद्दत आसलेली की फुलां नाल्ल आहा ते दर्यान उडोवपाचे. पूण खंय तरी आतां दर्या बी झरी बी प्रदूशण जावपाक लागला. तर लोकांनी खंय तरी समजून घेवपाक जाय की आपली फुलां खंय तरी झाडां पानां घालतलो आपूण अशें करचें. आनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचे आनी हें करचें. आनी हांव सार्वजनीक गणपतीचे सगळे मंडळां आहा तांकां विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी सिस्टमॅटीक हांगा करचें. कित्याक हांगाच्या लोकांकूय दिसपाक जाय की बाबा आमचे गणपती हिंदुभाव येता आनी बरें सिस्टमॅटीक करता म्हणून. अशी तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कुशळ फुडारपणाखाला भारत देशान संवसारभर नांव जोडलां अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलां. भाजपाच्या सेवा पखवादा निमतान दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत आयोजीत कार्यावळीत दोतोर उलयताले. ताच्या पयलीं आमदारांच्या हस्तुकी भलायकी केंद्र तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन झाडां लायलीं. उपरांत भलायकी केंद्रांतल्या दुयेंतींक फळां वांटलीं. डिसिजन पॉलिसी तातूंत केन्नाच वेस्टेड इंट्रस्ट नासता ताका.
आणि त्याचे काम करपाची जी स्टायल आसा कारण त्याचे जे रात्रंदिवस काम करचे आसा आमी अशा मनशा कडेन गणपती कडेन मागया फाल्यां 2 दिसांनी चवथ येयल्ली आसा की हाका बरें आयुश्य दी त्याचे बरे हेल्थ रावूं आणि त्यांनी अशे देशा खातीर खूब फुडें करपाक ताका देवान असो चान्स दिवं आणि हो चान्स फक्त देवानूच दिवंक जाय न्ही तर आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय आमी सगळ्यांनी ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय आणि हो असो लिडर आसा तेन्ना ह्या लिडरांचेर आमी विचार करतना केन्ना पार्टी रिलीजन अशें कांयच चिंतना हाका सगळे जाण मोदी म्हणटूक सुनी सगळे जाण फॅन असतात आणि असो हो लिडर आमकां घातले आमकां परत एकदां सांगता आमच्या भारत देशाची जी 10व्या स्टेजीचेर आमी असले इकॉनॉमिकली ते आज 5व्या हेचेर आयिल्ले आसा आमी परत एकदा मोदीक सपोर्ट करून निवडून हाडया आणि 5व्या वयल्यान आमी 3ऱ्यार हाडया आज आमची बाकीची एक टायम असो आसलो की भारत देश एक डेव्हलपिंग कंट्री म्हणटाले पण आज ना बाकीचे देश भारत देशा कडेन मदतीचो हात मागतात कोविड टायमार कितलेशेच लोकांक आमच्या देशान वॅक्सिन दिवन मदत केल्ली आसा कार्यक्रम फोर्टनायट आसा आयच्यान सुरू जाता एक्चुअली तो तातूंत आमी हेल्थ मेळावा घेवपाचे ऑर्गन डोनेशनाचे खूब कितें कितें नॅशनल प्रोग्राम्स आमी हेल्थ समोर हाडपाचे आसा तातूंत क्लिनलीनेस ड्रायव्हूय आसा आनी ब्लू स्काय म्हणून म्हणजे ब्लू स्काय ग्रीन एनवायरमेंट म्हणून आसा ते आज आमी हांगा केला आसा वर्ल्ड चॅम्पियन नीरज चोप्राक डायमंड लिगाचे फायनलीत रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें आयतारा राती कडेन जाल्ले हे सर्तीत नीरजान 83.80 मीटर भालो मारून दुसरी सुवात मेळयली जाल्यार झॅक प्रजासत्ताकाच्या जेकब वडलेच्यान 84.24 मीटर भालो मारून भांगरा पदक जिखलें टॅनियम बुलेटिन हांगा सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री। आज ही घर लाइए डबल मजा पाइए। मजा आ गया।